पेडणेचो इंडोर स्टेडियम गेस्ट हाऊस म्हण दिवप योग्य न्हय। पेडण्यात ही सोय ना म्हण 37 कोटी मोडून हो स्टेडियम हाडिल्लो। हाच्या आड पेडणेकार ओगी कित्याक आसा हें कांयच कळना। हो आमच्या भुरग्यां खातीर स्टेडियम पेडण्यात हाडिल्लो, ताचो गेस्ट हाऊस म्हण वापर करप योग्य न्हय म्हण आदलो खेळा मंत्री बाबू आजगांवकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नॅशनल गेमी खातीर आमचो इंडोर स्टेडियम एक 32-37 कोटी रुपया खर्च करून तो स्टेडियम बांदलो आणि हो स्टेडियम सध्या सरकारान किंवा आनी कोणी तरी तो भाडेपट्टीचेर दिला। तेचेर कितें म्हणणें तुमचें? स्पोर्ट्स हो भुरग्यांचो खेळपाचो ग्राउंड म्हणून आमी हाडलो न्ही। तुम्ही जाणा आसतले की 37 कोटी मोडून जेन्ना करोड मोडून जेन्ना आमी हो स्टेडियम हाडटात आनी पेडण्या भितर ही सोय ना म्हणून हाडटात न्ही। म्हाका कळना की पेडणेकर आमी कित्याक ओगी आहात ते। आज व्हडले व्हडले कार्यकर्ते तज्ञ मंडळी हांगासर आसा, तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आनी अशें हातींतले घालोवपाचें न्ही, तेचो आनी कितें तरी बरो उपयोग जावपा जाय। त्या दृश्टीन आमचो जे खेळाडू आसात ते नॅशनल आनी इंटरनॅशनलचे वयतले हे असले स्टेडियम आमकां जाय आनी हेजो उपयोग आमच्या भुरग्यां कडल्यान जावपाक जाय। आनी तो सोडून समज खंय तरी मजा मारपाक या गेस्ट हाऊस करपाक ते दिवप हें योग्य न्ही।